भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन शुक्रारा गोय मेडिकलाच्या अधिकाऱ्यांबरोबर बसका घेतली. प्रत्येक म्हयन्याक जीएमसीच्या कामाचो आढावो घेवपा खातीर अधिकाऱ्यांबरोबर बसका घेवपाचें थारायलें. जे कितें चल्लां गोवा मेडिकल कॉलेजान जे नवे कितें गोश्टी जे नवे तरेन आमकां फुडें वचूंक जाय, नवे तरेचे मेडिसिन्स प्रोक्यूर करूंक जाय, म्हणजे लोकांच्या हितान जे कितें पावलां घेवंक जाय, प्रत्येक डिपार्टमेंटाचे जे कितें पेंडींग विशय आशिल्ल्यो, जे कितें न्यू मेडिसिन्स, जे कितें डिपार्टमेंटान एडिशनल व्हेंटिलेटर्स, हे सगळ्या गोश्टीचे आयज रिव्यू जाल्ले आसा आनी त्या प्रमाणे आमी पावलां घेतले. आमी कितें थरयलां दर म्हयन्यान मेळप, एक म्हयन्याच्या फाटल्यान जे कितें निर्णय घेतले ते पावलां खंय पावल्या, हे सगळ्या गोश्टीचेर लक्ष घालपाचो आमचो प्रयत्न. 350 कोटी रुपया खर्च करून जीएमसीच्या वाठारांत नवो ऑपरेशन थिएटर उबारपाचें काम नेटान चालू आसा. त्याय कामाची अधिकाऱ्यांक घेवन पळोवणी केली. आमी सगळ्यांनी शब्द दिल्लो गोंयच्या लोकांक की बेगिना बेगीन आमी हे प्रकल्प जाग्यार घालतले. तुमी स्वता पळयता की कितलें काम चालू आसा अँड कुर्का आनी बांबोलीच्या लोकांच्या सहकार्यान आमकां तेंचो जो सपोर्ट गावला, त्यांच्या सपोर्टाच्या माध्यमांतल्यान आमी फुडें वयता. आमचे डीन आसा, डॉक्टर बांदेकर आसा, आमचे सगळे डॉक्टर्स ज्या हे सगळे मॉनिटर करता आनी हो प्रकल्प गोंयांत एक आदर्श असो हॉस्पिटल जातलो. एक 350 कोटीचो प्रकल्प अँड बेगिना बेगीन कंप्लीट करपाचो आमचो प्रयत्न चालू. ऑर्थोपेडिक, न्यूरो सर्जरी अशी 2 ऑपरेशन थिएटरां उबारपाचें काम चालू आसा. न्यू ऑपरेशन थिएटर आतां तुमी पळयलें, एक ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंटाक अंडर डॉक्टर बांदेकर आमी अलॉट केल्लो आसा. न्यूरो सर्जरीक एक अलॉट केल्लो आसा. कित्याक न्यूरो सर्जरीचे जाय ते तुमी पळयता, जाय ते प्रेशर वाडला म्हणून तांकां 2 डेडिकेटेड ओटी आनी एक मायनर ओटी करपाचो आमचो प्रयत्न आसा. गव्हर्मेंटान ऑलरेडी अप्रुवल बी सगळे दिल्ले आसा, जे बेगिना बेगीन करपाचो प्रयत्न आसतलो. डीन मॉनिटर करतले सगळे गोश्टी. हार्ट एटॅकाच्या दुयेंतांचें प्रमाण गोंयांत वाडपाक लागलें. त्या खातीर दोतोर तेरेजाक अभ्यास करपा खातीर भायर धाडटले. डॉक्टर तेरेजा एकदम सुंदर काम करता. त्याचबरोबर डॉक्टर पोनराज जो न्यूरो सर्जन आहा तो बी एकदम सुंदर काम करता. न्यूरोलॉजी हे डिपार्टमेंटाचे वेगळे डिव्हिजन केल्ले आसा. म्हणजे स्ट्रोक्स जो वाडला, स्ट्रोक्साची संख्या गोंय राज्यान वाडल्या, कॅन्सराचो रोग गोंय राज्यान वाडला आनी ज्या तरेन आमी कार्डिओलॉजीचो सेटअप केल्लो त्याच तरेन आमी स्ट्रोक युनिट वेगळ्या तरेचो करपाचो आमचो प्रयत्न आहा. आनी स्ट्रोक युनिट जर एक वेगळ्या तरेन करूंक जाय, तर एक कॉम्प्लेक्स आमी विशय जर आमी गोवा मेडिकल कॉलेजान हँडल करूंक जाय, तर त्या तरेचे इन्फ्रास्ट्रक्चर डॉक्टरांक दिवपाची गरज आहा. आनी डॉक्टर तेरेजा आतां अमेरिकेक वयतली, ती बी थंय वचून एक म्हयनो आमी तिका धाडटले ऑब्जर्वरशीप करपाक. गव्हर्मेंट प्रपोजल पास करतले, कारण थंय ती गेल्यार एक नवीन टॅक्नॉलॉजी, न्यू टायप ऑफ ट्रिटमेंट स्ट्रोक मॅनेजमेंटा खातीर जे दिता ते दिवपाचो आमचो प्रयत्न. ती शिकून येवन आमच्या लोकांक तेजो भरपूर फायदो जातलो.